कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। जय श्री विमलेश्वर। आमचो हो मेळ श्री विमलेश्वर रवलनाथ मेळ रिवण हो आमचो मेळ रामाचो मेळ अशें आमकां पुर्वजान सांगले कडेन आसा आनी ते प्रमाणे आमचो हो मेळ रामाचो मेळ। आमच्या ह्या मेळाक एकूण 5 वांगडी आसात। ते 5 वांगडी मेळोन हो आमचो मेळ खेळटात। आमचो मेळाक सुरवात नमी पासून जाता। नमीक रातचें आमच्या मांडार नमन घेतलें वता। नमन घेतकीर आमचो श्री रवळनाथाचो उसर येता। उसर आमकां हांगा येवन आपले नाल्ल उखलून दिता की आमचो गांव खेळपाक। तेच बरोबर दुसरे दीस दसमी आमी श्री विमलेश्वराचें देवूळ खेळटात। थंय आमी आमचो देवाचो उसर येता आनी उसर आमकां थंय प्रसाद दिता की कशें आमी गांव खेळपाचो आनी आमचो गांव खेळपाचें सगळें मार्गदर्शन आमकां देव करता। देव जो अवसर येता तो आमकां सगळें मार्गदर्शन करता। ते प्रमाणे आमी हो रिवण गांव खेळटात। हो रिवण गांव खेळचे पयलीं आमकां भुरग्यांक शिकोवपाक 1 म्हयनो पयलीं आमी प्रॅक्टीस सुरू करतात। आमचे हो रामाचो मेळ आसा आमी ते जे कपडे घालतात ते पद्दत जाता ते एक इतिहासीक पौराणीक एक आमची पुर्वजांची जी परंपरा आसली तीच आमी अजून चालू दवरल्या। ते झरीचे कपडे आमी मेळाक वापरतात आनी आमच्या मेळा पळय जाणटे धरून भुरगे सगळे एक जावन आमी काम करतात। अजून आमचे तारगेटे जे भुरगे ते पयले दुसरे आसा अशे भुरगे आसात। ते बरोबर 9वे 10वे आसले सुद्दां भुरगे आज आमी तारगेटेक आसात। असं मागीर आमी 4 दीस गांव खेळटात आनी आज पुनूय आमी मांड खेळटात। मांड खेळटकीर मांड आमचो न्हिवयतले तेजे नंतर आमी पाणट्यात उदक न्हातले। उदक न्हाल म्हणटकीर मागीर आमी उदक न्हावन होळी हाडपा। आमची होळी आयज पुनूय आमची होळी आसता। होळी हाडून होळी हाडून आमी आमची होळी माडयेची ती होळी आमी विमलेश्वर देवळाडेर हाडून थंय तेजें दहन करतात। तें दहन करून जातकीर मागीर आमचो शिगम्याव आमचो उत्सव सोंपता। भुरग्यांक शिकोवपाक तुमकां त्रास येना कितें जाता? भुरग्यांक शिकोवपाक ते आमी एक कमिटी नेमतात कोमिसा म्हणून। ते प्रत्येक वाड्याचो एक असो अधिकारी नेमतात। ते भुरग्याक आनी तेजे बरोबर गांवचे थोडे भुरगे तांकां शिकोवपाक 1 म्हयनो ते परिश्रम घेतात। हे डाव शिकोवपाचे, नाटकुली शिकोवपाची। ती नाटकावली इतिहासीक पौराणिकेचेर चडशी आदारीत आसता। पूण अंदू वर्सा मातशी इतिहासीक बसोवपाक मेळना। भुरगीं चडूच ल्हान आसात। एग्जामी सारक्यो टायमार येयल्ले कारणान आमकां इतिहासीक थोडी नाटक बसोवपाक मेळना। तरी सामाजीक नाटकां आमी थोडी बसयल्या। चौरंग आमगेली पिढ्यान पिढ्या चालून येयल्ली आसा। ह्या कितली पिढ्याची ती आमकां खबर ना, पूण आमी जी आमकां जाणटेल्यांनी आमकां शिकयल्या आनी ती आमी सगळे बरोवन काडून आमी ती आतां आमच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी शिकयतात आनी तयार करता। अशेंच परंपरा ही आमी अशीच चालू दवरल्या आनी ही आमची विमलेश्वर देवाची चौरंग जी जाणटेल्यांनी करून दवरली। पुर्वजांनी जे पळय कितें ह्या रिवण गांवाक जे कितें थंय एक उपस्थिती जे गांव खेळपा खातीर जावं गांवची देवळाची जात्रा अशी ज्यो पळय खुबशे एक गांवाक हें जाता म्हळ्यार उत्सव जातात
ते विमलेश्वर देवाच्या वयल्यान जे आमच्या गांवाक म्हळ्यार आयज शिगम्याची हे तशेंच फुडें दसऱ्याचे आसतले ते सगळे जे पळय गांवाक जे वर्सभर कितें घडटा ती एक आमची चौरंग तेजे वयल्यान आमी एक चौरंग तयार केल्या ते जे गांवाचे ते आयज आमी चौरंगे ह्या मांडार तशेंच आमची देवळां विमलेश्वरा चौकार अशें करून आमी थंय ते म्हणून गांवांक जावं कोण कोणा तुळशी फुड्याकय आमी ते चौरंग म्हणटा आनी आमी तेची तो एक गांवची एक हें चालू दवरतात भुरगे म्हयनोभर भुरगीं शिकतात तशें आमी ते भुरग्यांकय बी त्यो चौरंग्यो जावं चाणुकी अशी एक थोडक्यात एक 4-4 हे आसता तांकां एक भुरग्याक आमी ते शिकोवन दवरले कित्याक हेजे फुडें आमकां त्यो भुरग्यां खातीर आमचे फाटल्यान कोण तरी म्हणटले ताका लागून आमी त्या भुरग्यांकय बी शिकोवन दवरले अशें करून आमी तो एक वर्साची आमची उमेद जशें आयज तुमी हांगा पळयतल्यात ह्या मांडार कितलो लोक गांवचो जावं भायलो तो सगळो ह्या मांडार येवन हे मांडाची आमची गांवाची आमी कितें बसयलां भुरग्यांक शिकयलां जावं आमची कितें पद्दत आसा ती सगळे हांगा येवन लोक येवन पळयतात अशें करून आमी एक शिगम्याचो उत्सव मोठ्या थाटान आनी माटान अशें करतात. सध्या गोंयभर शिगम्याची धूम चालू आसा. एक गोंयाक सगळे कडेन शिगमो चालू आसा. हांगा वेगवेगळे तरेचो शिगमो जाता. आमी गोमंतक टीव्हीन दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी वचून शिगम्याची कशी कसली प्रथा आसा आनी हातूंत भितर मुख्य म्हणजे युवकाचो सहभाग आसा काय ना हें पळोवपाचो प्रयत्न केलो. कारण आतां एक सगळ्याक अशें म्हणचें वता की आतांचो जो युवक आसा तो चडसो मोबायलार जावं व्हिडिओ गेम हातूंकूच आसता. पूण ना, हे शिगम्याक जर सगळे कडेन आमी पळयलो जाल्यार हें फटयत धरता. आमी काणकोण, खोला ताजे नंतर केप्यां हातूंतल्या बाडशे भागांतल्यान थंय शिगमो पळयलो आनी आज आमी पाविल्ले आसा रिवणा. हांगा एक वेगळे तरेचो शिगमो जाता. म्हणजे ही प्रथा आसा खूब वर्सां पयलींची. हांगच्या लोकांनी सांगलें हांगा भुरग्यांक 1 म्हयनो पयलीं ट्रेनींग दिल्ली वता. ताजे नंतर तांकां स्पेशल ड्रेस म्हणजे झरीच्या कपड्याचो हो ड्रेस आसता आनी ते मागीर वेगवेगळे तरेची नाटकुली सादर करतात, चौरंग म्हणटात. आनीक प्रत्येक मांडार प्रत्येक देवळाक जावं प्रत्येकाले तुळशी आंगणा कडेन त्याच बरोबर हांगा लास्ट दिसाक जो आसा तो मांडार तांचो शिगमो जाता. हांगा भुरगे जे आसात ते मोठे संख्येन हातूंत भितर पार्टिसिपेट जातात आनी जाणटेले हे भुरग्यांकूय सहभागी करून घेतात. आमी बाकी कडेन पळयलें की भुरगीं जे आसात हे मोठ्या प्रमाणान खेळपाक येतात. मागीर तालगडी आसूं, गोफ आसूं आनीक बाकीचे तरेचे चौरंग आसूं जावं मेळ आसूं बाकीचे हे सगळे हातूंत भितर भुरगे जे आसात हे शिगम्याक मोठ्या प्रमाणान सहभागी जातात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव.